मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कलवारे दोंगरारी कुर्साच्या वयर तावन सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाचो प्राण त्याग केल्लो जेजू ह्या भोव पवित्र आल्तारेर उंड्या रुपाकाल आसा. बापान दिल्लें तें मिसावून पूर्ण करीत आपल्यास मोगाच्या सिसा सांगाता निमाणे जेवान जेवन आपल्या सिसांक आनी तशेंच आमा सुमेस्तांक मोगाचो मंदमेत दिल्लो जेजू हांगासर आसा. बापाचो एकलोच पूत सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करच्या खातीर आमकारी स्त्री मोरी मायेच्या उदारी बेतलेमांत जल्मल्लो अस्सू जेजू ह्या भोव पवित्र टेंपलांत आजार आसा. विधवेचे कश्ट कितें म्हूण सांगून कळीत आसलो जेजू विधवेच्या जिवितांत एकलोच पूत आसलो मरण पावत आसतना तिची दुकां पुसून काडणी परत तिच्याच पुताक जीव दिल्लो जेजू हांगासर आसा. आपणाचो इश्ट मरण पावल्या वेळार एका इश्टा खातीरचे मोल कितें म्हूण सांगून कळीत करचो जेजू लाजाराच्या पोंडासरचीन रडून आमा सुमेस्तांक त्याच इश्टा खातीरची मोलां कितें म्हूण सांगून दाखोवन दिवचो जेजू हांगासर आसा. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, त्याचे जेजूक आमी गौरव आराधन आनी मान करूंक ह्या देव टेंपलांत दिंबेर आसावून तरी आमच्या खालसा मनांत एक जावन ह्या आमच्या सुडोंदराक जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक आमची तकली आमी बागोवया, ताका आमी आराधन करुया, ताची स्तुती आमी करुया, ताच्या कृपेंत आमी भरया आनी आराधनाचें गीत जावन आमी गावया. ए देवा बापा, तूं सर्गेच्या चड पडून तुका नमस्कार आनी आराधन करता. तू सर्गीच्या
आमचो सुमी आमच्या सांगाता सुतो आसा. हांव तुज्या सांगातास आसतलो, तुज्या काळजांत ते रास करतलो. तुकास सोसनाचें जिवीत हांव दितलो. पुर्वोशाचीं उतरां आमच्या जिवितांत खऱ्या भद्रतेची बुन्याद घालूंक शकतात. तरी ह्या सोम्यांक आमी अर्गां दिवया. ओ दीस ताणें आमच्या खातीरच दिल्लो जावन आसा. आज ओ सूर्यो देवाची महिमा गावच्या खातीर ताणें उदेजो केल्लो. ह्या भोव पवित्र तेंपलांत आमकां ताणें एक केलां. एका कुटुंबा भाशेन सांगाता हाडून ताका आराधन करच्या खातीर आमकां ताणें हें आपोवन दिल्लें. त्या सोम्यांक आमी अर्गां दिवया. 3 वर्सां काळजांनी तसो उपकार आमी भावुडया. उबे आमी रावया. ह्या सोम्यांची स्तुती गायनांनी आमी गावया. तुमची जावप जावन आसा. हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. ओ दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. ही पवित्र घडी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. ह्या उंड्या रुपार तूं आमच्या मोदेंगात हजर आसल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. हे नव्यान आस करच्या खातीर तुवें आमकां आपोवन दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. एक बरें कुटामो आसा केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. कुटुंबांत बरीं वडीलां आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. शिस्तेचीं भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. एकामेकाच्या मोगांत रावच्या खातीर आमकां आपोवन दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. आमच्या देसी खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. सर्व यासका आनी धर्मिकां पासत हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. तांणी दिवच्या वावरा खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. ह्या आमच्या पुण्य शेता खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. ओ वेळी तुका अर्गां दिवंक फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. बरी भलायकी आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. बरी आवय बापूय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. तुज्याच रासांत आमकां जिवंक ससनाचें जिवीत फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. पवित्र सभे खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. आमच्या पाप साहेबा खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. सर्व मनयारां खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. पवित्र सभेच्या हर एका सांद्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता ए सोम्या. एक घडी बरो आमच्या मनांत आमी कचके रितीनी देवाक अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत ताणें सबार असर्यां केल्यांत आमच्या कुटुंबांत
सदांच जियोन आमचे कुटाम मोगाचें केलां ताणें ओ मोग आमी नियाळया सुमयांचो तो मोग तो आमच्यांनी उतरांनी सांगूंक साध्य ना बगारी आमी तो बगूंक जायचे आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जाय खावन तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो अकरेक ताचेंच जिवीत आमकां फावो केल्लें जावन आसा त्याच मोगाच्या बोगण्यांनी भरून आमी गीत गावया तुजो मोग नियाळता सुमया भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दर्या जिवन म्हजें भेटयता हें गीत गायत आसतना ह्या उतरां सांगता आमी आमचें जिवीत सुमयांक भेटून दिवया घडी बोरू आमच्या जाग्यार आमी बसया ह्या सक्रामेतांत आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कंसोवया सुमी आमच्या लागीं उलयता कसके रितीन
सुमी आमची कितेंय समस्ये आसा जाल्यार तो आयकता. म्हजे सर्सीने येया तुमी वसन भोगतेल्यान म्हणलें तें सुमयानी. ताचें काळीज आमा सुमेस्तांच्या मोगांत भरलां. पांच बुंड्यांनी आनी 2 मासलेंनी थंयसर आसया त्या इतल्या लोकांक थंयची बिरमोत पावोवन ताणें तांकां खाण दिलें गी. एकल्याची आमच्या जिवितांत कितें घडटा म्हणलें ताका समजता. तरी आज ह्या आमच्या सुमयांच्या पांयां दळा. आमच्या सर्व यासकांक आनी धर्मिकांक आमी उपसून दिवया. मोरये मायेचे आदर्श पळोवन तांणी स्विकार करून मोरये माये बरी हांव जावन आसा तुजी चरण दासी म्हूण सांगूंक आनी त्या प्रमाणे तांच्याच सुम्या जेजू क्रिस्ता कलवार दोंगरार आपल्या सर्व लोकांक प्राण त्याग करून साल्वासांव दिल्ल्या बरी एकामेकाक साल्वासांव दिवच्या खातीर ह्या सर्व यासकांक आनी धर्मिकांक तुज्या बेसांवांनी बरो सुमया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत उपसून येवन तेंचे पवित्र देव आपोवनी. आमचें कुटाम तुमकर ल्हानशी पवित्र सभा तुज्या मोगान भरून एकामेकाची सेवा करच्या खातीर तूं आमा समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरू. आमच्या कुटुंबांत आसले सर्व समस्ये तूं पयस कर. एकामेका मोगान जिवंक तूं आमकां शिकय. सुमया तुजें बेसांव आमकां दी. दिबी घाली आमी सुमयाचें बेसांव आमी स्विकार करया. येद्या बोडा सक्रामेता म्हणलें गीत आमी गावया. हे
हे देवा विचित्र सक्रामेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडूनचो पळ सदांच आमचे थंय बोगीसर गो. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. सो येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषान बापाया मंदिराक आयल्या. स्तुती तुजी करूंक हांगा आमी जमल्या. प्रणाम करून उपकार आठोवन भेटयता वर्गां बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका. जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रत्म्या. जय जय तुका त्रिएक देवा. जय जय बापा जय जय तुका. जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रत्म्या. जय जय तुका त्रिएक देवा. पवित्र स्नानान बापा नोबेचे विधिले. क्रिस्ता याजकपणान भागीदारां गेली. आमकां स्मरून तुका साक्षी लालीवन मागता तुजें वेसां. जय जय बापा जय जय तुका. जय जय तुका जेजू क्रिस्ता. जय जय तुका पवित्रत्म्या. जय जय तुका त्रिएक देवा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातले. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. देवान मरयेक सोडवणेच्या एक विशिश्ट मिसावा खातीर विंचलें. देवाचें येवजन जारी करूंक मरयेन सबार संगतीचो त्याग केलो आनी आपणाकच संपूर्ण तरान समर्पण दिलें. ती म्हणाली, हांव जावन आसा सोम्याची चरणदासी. तुजे कुशे प्रमाणे मुजे थंय जावं दी. ह्या खातीर मरी सर्व याजकांक धर्मिकांक आनी लायकांक तांच्या समर्पीत जिणेक आदर्श. आज आमी मरी समर्पीत जिणेक आदर्श म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी याजकां आनी धर्मिकां खातीर मागता. पयशिल्ल्या कश्टांच्या जाग्यांनी सुवार्ता परगट करच्या याजकांक धर्मिकांक आनी लायकांक तांच्या समर्पीत जिणेक मरी आदर्श जावं दी. ती तांचे खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं विनाती करून दी म्हूण मागया. सांगातच देव आपोवण्या खातीर आमी मागया.
आमच्या याजकांतावन धार्मिकातावन मेळिल्ली सेवा आमच्या भुरग्यां मारिफात हेरांक मेळोवन दी म्हणून मागया. मिसाचें बलिदानय पोवो ते बरी भेटोवचे खातीर आमची सर्व पथकां आमी वळखून घेवन संगतास मनोवया. हांव पथकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां बापा भयणीनो तुजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तणाव सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून बरें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून पगिवो सदांच संवकार आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून पारातून मागता. सत पोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेबोन नित्य आमकां मरयेच्या बिनोनेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासो चलयता ससनाच्या ससना. सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ली व्हड काकुळचो उडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दी जाय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारिनाकात. बदलाक तुमचीं मनां नवीं जावं, तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. संतोष पावता विचिताची कृत्या हांव नियाळटा. कुशेक ताच्या सदा हांव काळजाता.
विचिताची कृत्या हांव नियाळता कुशेक ताजा सदा हांव काळ जाता सर्वेस्पराची वडवीक हांव गायता मोच्या तारोकाते उल्हास पावता चरण दासी जाऊन चिन भेटयता महान कृत्या ताची हांव वाकणटा सोम्यान म्हाका आज विंसला हांकार्यांक दुस्पाटयला आपल्या बावल्यान ताणें बळ दाखयला किरकोळ रस्तेक म्हाका उंच उबारला आपल्या बावल्यान ताणें बळ दाखयला किरकोळ रस्तेक म्हाका उंच उबारला सर्वेस्पराची वडवीक हांव गायता मोच्या तारोकाते उल्हास पावता चरण दासी जाऊन चिन भेटयता महान कृत्या ताची हांव वाकणटा भुकेल्यांक दादोस केला तानेल्यांक पिवण दिला सक्तिवंतान म्हाका दयेन विंसला जीवन मुझे ताने नंदन केला सक्तिवंतान म्हाका दयेन विंसला जीवन मुझे ताने नंदन केला सर्वेस्पराची वडवीक हांव गायता मोच्या तारोकाते उल्हास पावता चरण दासी जाऊन चिन भेटयता महान कृत्या ताची हांव वाकणटा हालेलुया सगळी गाव्या सोम्या करसिया हालेलुया सगळी गाव्या सोम्या करसिया देवाची भूत ऐकून ते पाळतात ती करीस सुभागी देवाची भूत ऐकून ते पाळतात ती करीस सुभागी हालेलुया सगळी गाव्या सोम्या करसिया हालेलुया सगळी गाव्या सोम्या करसिया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारी सरशीन पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें त्या आंवकारीचें नांव मोरी देवदूत भितर सावन तिचे लागीं म्हणालो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसा हे उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली तोवळ देवदूतान तिका म्हळें भियेनाका मोरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भे सावन एका पुताक प्रसूव जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी पारामहोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले
ताच्या पुर्वाज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीर तो सदां काळ राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचें ना. पूण मोरी देवदूतालांगे म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अहंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परामोहनाचे ती सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुता गर्भस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेख तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. तेदवा मरियन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूतो तिच्या सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. ते एक आपोवणे नी दुर्सोने बगारे देवाचें देणे. यासाक आनी धर्मीक समर्पित जिवान सुम्याच्या मिसाबांत अर्पण. देवाची आवय मोरी माई जिनियेक आदर्श कृपेचो आत जिनियेंत तेंगताना संघर्ष. क्रिस्ते भोव मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, नॅन्सी एडिसन एका 7 जाणां भुरगीं आनी तांच्या पैकी थॉमस आल्वा एडिसन एकलो जावन आसा. थॉमस एडिसनाक ताच्या इस्कॉलाच्या टिचेरीन बुद्ध मुसंगून क्लासीतावन भायर घाल्ल्या वेळार ताची आवय एका टिचेरीचो पात्र घेता आनी शिकाप दिता. थॉमस आल्वा एडिसनाची उतरां आपल्या आवय विशयी ते हे परी आसात. म्हजी आवय म्हाका तयार करता, तिका म्हजे थंय आसा ती पातयेनी हांव केदींच पट करूचो ना. ती म्हज्या शिबितांत बरोसो बरयली आवय. जीव नातलेल्या आडांक जीव दिल्लो जीव दातार. आदर्श रुता केल्ली धैर्यादीक नारी. संवसारी आवय तिच्या भुरग्यांत आसली देणी उगडापें करून ती भांगारा परी परसळीत करची सोनार जावन आसा. खंयच्याय आवयक तिच्या भुरग्यांनी संवसाराचो उसवाड पृथ्वेचे मीठ जाय म्हणलें सपन आसा. ह्या सपनाक केदींच ती घालची ना दंपणे. आवयचे आदर्शपण मास्वानांतलें बरप, करगनांतलें बर्प, कथनांतलें जिवान, ससान बाळचें, कुरुपी जायनासतना उरचें, जिवितांत दादोशी करचें मोती जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोरी माई सोडून दाराक ह्या संवसाराक दिवन मनशा कुळाक सोडून जाली. मोरी माई विश्वासी आमकारी. तिचे विश्वासपण आमकां आदर्श जावन आसा. विश्वासपण म्हळ्यार वडिलांक खालतें जावचें, रचलेल्या देवाक धनी आनी रचणार सांगून
त्या देवाक मोरी माई कल्तीस जाता आनी उसारून सांगता हांव जावन आसा देवाची चरणदासी. दुसऱ्यान मोरी मायक उलो मारता नितीच्या आरश्याम सांगून मोरी मायेच्या शिबितांत नितीचो सूर्यो परजळटा. जानवायच्या पुस्तकांत अध्याय 7 ओळी 6 वळींत सांगता जिवितांत भितर सरोंक सगळ्यांक वाट एकच तांतले भायर सरोंक वाट आसची एकच. नितीचो सूर्यो त्या सुर्यांत आवय आनी पुताचें सारकें परजळटा. हांगासर नीत म्हळ्यार समासम, कांयच भेदभाव ना, प्रामाणीकपण तशें विश्वासपण. ह्या संदर्भांत मोरये मायेक हो शिलोनाम उलो करतना मोरी माय जावन आसा कितेंच भेदभाव करिना. अरी एकल्याक समासम पळयता आनी देवा मुखार प्रामाणीकपण आनी विश्वासी जावन आसा. तिसऱ्यान सांगचें तर मोरी माये आमकां आदर्श, ती कथनांतलेली आवय. मोरये मायेत नाम पातक देवान तिका जल्मातावन मोरता पर्यंत पत्कातावन मेकळें केलां. ती नितळ, निश्कळंक, निर्मळ जावन आसा. तिका ह्या तिच्या नितळकाये वरवीं देवान तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गाक उंच उबारलें. चवथ्यान सांगचें तर मोरी माय मिस्तेरी मोगाची आनी सूर्यो आवयपणाची. भगवंत पापसाहेब जुआंव पावल सांगता निश्कळपण आनी आवयपण मनशाचें व्यक्तित्व उठोवन दाखयता. आवयपणाक गरजेचें उक्तें मन आनी आयतेपण जाय. एका बाळाक ह्या संवसारी आडश्याक मोरये मायेनी देवा कडेन सल्लो केल्लो. ती देवाच्या पुताक ह्या संवसारी हाडटा आनी त्या मरिपात मनशा कुळाक बाचावी लाभता. मोरये मायेनी आवयपणाक कितें सकडी सॅक्रिफायस केला तें मानून घेवन मोरयेचें आवयपण ग्रेस्त जालां. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या दिसा यासकांचो आनी धर्मिकांचो उगडास काडटना मोरी माय तांच्या जिवितांत कशें आदर्श जावंक पावता म्हणून थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करिया. एक यासक वा धर्मीक विश्वास म्हळ्या बुन्यादीचेर बांदून हाडटा. विश्वास जावंक पावता उस्वास एका देवाच्या मणयेर असो, देवाच्याच उतरांनी बरवसो दवरून गूंड उदकाक जाळ देवून जेजूस जिविताचो उंडो म्हणून आपणाचेंच सर्वस्व सुम्याच्या हातांत समर्पण करून जेजूची दया आनी माया ताच्या संगता जाई देवाच्या बेसावांचो पावस संवसारी जिवितांत पैन करतना आधुनीक वशाक संपटत आसतना जेजूची मोलां उखलून धरूंक सुम्यांची सकत आनी माया मोगाची सयत गरज जावन आसा. एक पटी नांगराक हात घाल्या उपरांत पाटी पळय नासता
कितलेही कश्ट आयल्यार सोम्याच्या कुर्साके पुटलून धरून जियोचे धैर्य देख आनी कलत्या यासकाचो आनी धर्मिकांचो मुखेली ध्येय जावन आसा. दुसऱ्यान यासाके अभिषेक करतना वा धर्मिकांनी आंगोवणी करतना देवाच्या उतरांचो मणियेरी जावन तांकां पिंसून काडटात. ह्या मणियेरीपणाचें प्रथम मिसाव जावन आसा प्रवाद करचें. कितें अनैतीक आसा उसारन सांगचें आनी नैतीक आसा तें उखलून धरचें. आस अन्याय मसोरो आगे बरोवन गेल्ल्या ह्या समाजांत मोरये मायेच्या आदर्शा वरवीं न्याय नीत सत परजळचें करचें. ह्या वरवीं दुखेस जिवाचो गाय गूण करचो, दुखां गळोवच्या दोळ्यांचो पोस करचो, वेगळ्या सरांत एकसुरेपण बक्षा कुडीक सांगात दिवचो आनी बेसां जाल्ल्या काळसा मना परत नवो जीव भेटचो. ह्या मिसावांत हाती घेतल्यार सोम्याच्या उतरांक आपोवन दिवन कृपेन ते सोबयल्या ह्या सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता प्रसार करचें दडलेले यासकाचे आनी धर्मिकाच्या मरिपात प्रवादपण कार्यागत जाता. मोरयेचें आदारपण मेळटा. देवाच्या मोगाची उब दिवंक सलीस जाता. तिसऱ्यान मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो एका यासकाचें आनी धर्मिकाचें आपोवन कथनांतल्या जिविताचें मागणें जावन आसा. कूड अस्कत आनी रक्ता मांसाची ह्या वरवीं पांय सुकोवन पडचें स्वाभावीक जावन आसा. देवाचीं उतरां सांपावलूक म्हजी कृपा तुजेर दरबस्त आसा. आपणाच्या बोळान कोणायकी कितेंच करूंक साध्य ना. पगार देवाचेर विश्वासान आसा. सगळो पर्वत दर्यांत घालूंक साध्य जाता. सुम्या बरी उदाक आसलेलें वायन करूंक, पेद्रो बरी सुम्याच्या नांवान सांगूंक ऊट आनी सल ही सकत सुम्यांतावन आपणावंक साध्य. हाका जाय अखंड विश्वास, कळमीत नातलो वावर आनी संपूर्ण समर्पण. तर मोगाच्या भावा भयणी मोरी माई समर्पण चिनयेक आदर्श. ओमकार आवय निरंतरी तिच्या भुरग्यांचो हुस्को आनी करता आसुनी पुता लागीं विनंती. मोरये मायेच्या वाटेन चल्ल्या तिच्या बरवशान चियेवया. विश्वासाने आमचो बांद विश्वासी करया. यासाक आनी धर्मिकांचें जिवीत देवाक भेटोवन दिवया. ताणें केल्लो तो सॅक्रिफायस तांकां तेला आयिल्ल्या क्रिस्ताक मानवा सारकें जावं दी. अशें ताणें आशिल्ली समाधानाची चिनी तांची जावं दी. पिकावळ येतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच. मागया आमी पिकाच्या धन्या लागीं उर्बेस मायपास मोगाळ आपोवन धाडच्याक, शांतीचें रास बांदच्याक, मोगाचें बिडार रावच्याक, उडो मोडून काल्स वतून दिवच्याक आनी देवाचो अमर प्रेमी जावच्याक. तर मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो ते एक आपोवने न्ही दुडचोने. बगार देवाचें देणे. यासाक आनी धर्मीक समर्पीत जिवीत सोम्यांच्या मिसावांक अर्पण.
देवाचे आवय मोरी माई जिनियेक आदर्श कृपेचो आत जिनियेंत तेंगताना संघर्श भयणीनो सर्गीचो बाप आम्हा सुमेस्तांची मागणी तो आयकता ताच्या बेसावांनी आम्हा सुमेस्तांक भरता तर आयच्या दिसा आमच्या यासकांक आनी धर्मिकांक देवाचें उतार परगट करतल्या एकल्या खातीर आमी मागच्या देवाच्या रासांत बरी आपोवणे लाभून दी आनी ताचें रास शांती समाधानाचे रास करून दी सांगून आमी मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेत वडील आमच्या पापा साहेब याजकांक आनी धार्मीक बाबा भयणीक तुज्या मोगान भर. तुज्या पुता जेजून तांकां समर्पीत जिणयेक दिल्ले आपोवणे तिरासणेन जिव तांकां तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थना आयक. देव आपोवणेच्या खातीर मागता हांव. पिकावळ जायते पूण वावराडी थोडेस. तुज्या पुता जेजूचे सुवार्ता परगट करूंक युवकांक आनी युवतींक विसून पिकाच्या शेतांत वावर करूंक धाड म्हूण मागता हांव. कश्टाच्या जाग्यांनी सुवार्ता परगट करूंक दगदोनी बोगच्या आमच्या याजकांक धार्मिकांक आनी लायका खातीर मागता हांव. तांचो मिसा वावर धैर्यान मुंदरून व्हरूंक मरी तांकां प्रेरण जावं म्हूण मागता हांव. आमचे सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यान तुवें दिल्ले जबाबदारी मोगाच्या स्पिरितान स्विकार करूंक लोकाच्या आनी राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. हांव भुंयकाम तशेंच हेर प्राकृतीक विकोपाक संपोवन कश्टतल्या आमच्या भावा भयणीक तांच्या आकांतांत कुमोग करचे बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागता हांव. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसच्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे खरे आनी विश्वासी सीत जावन तुजे राज ह्या संवसारात स्थापीत करचे वावराडी कर म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या बोदळ बापा ही सर्व प्रार्थना तूं मानून घे आनी ह्या सर्व मागण्या सांगता आमकां तुज्या हातांत आमी भेटोवन दिता. तूं मानून घे आनी आमकां तुज्या बेसावांनी भरू हे आमी मागतो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. स्वीकार कर बापा ओपून देता दिन वर्षी काळ संतुका घाल बेसांव तूं तांचेर येग असणारा दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या मनशाच्या वावरान केला हुंडो गोवाचो जावं म्हूण मागता वत्मीक वस्तू दिवचो कालसिदासारो सबर्दकां फळाचो तेच बरी कर एकवटामा सर्वांचो दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन कणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सुत पोजेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेन आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आमकार मर्यादा जल्म घेतना तिचे आमकार पोवन विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. अशें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशें आमी भेटून तुका मानता तसलीं जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकार मरयेच्या भक्तीन आमी आस उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकां शेक प्रतिमेचेर किर्ती कितली वर्ती तुजी वेशमिता. सर्व काळी मनशांतय कितली आपर्मे तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीकपणा साकरणेचे काकोतीन तुवें नादार घाली. आनी असो सोडूनदार मनशा कुळाचो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां पावो जालो. ताचे बुदेची देवदूतांचो दळबा संतोशान तुका वाखणता सर्गा. आनी तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय 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 जय. ऊन सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोसू तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सिरी तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतो. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगती आपलेच कुशीन एक स्मरून सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेसे घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे पासून समर्पूची. तिसपरेच्या वास तसने कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळशाक तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good purgav to ya. सोन्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आयजाक लोब आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथिमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सत्पृथ्वीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आशना मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेबून मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे बागे आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वोच्या नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुती सर पातकांतली सदय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजरोगी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्तां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालय आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी आनी रासो चलयताय सुसनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी ह्या संवसाराच्या आनी आम्हा समेसांचे पाप काडटा ती बागी जावन आमी सर्व ह्या शेळयेच्या जिवनांक आपोवन लाभलेले सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली सौम्या तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान म्हज्या तुका स्वागत करचे रास तुजे आनंदाचे दैवीक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुजे सोबे रावचे सौम्या तुजे पादेता सदांच तुजे ओरवसा शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता सौम्या तुजे पादेता सदा तुजे ओरवसा शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता मास तुजे मोगान दिल्ले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुजे जाला पिवन मोरते जीव दिवचे दायसे करे आमचे सडकोणेचे दिला आमकां पापांते हातेरे पोटाचे सौम्या तुजे पादेता सदांच तुजे वरवसा शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता सौम्या तुजे पादेता सदा तुजे ओरवसा शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता per santa ile somia स्वागत तुका करता दुनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुजे दिल्ल्याक म्हाका अर्गा अर्गा सौम्या तुका सर्गींच्या तुलूक सेऱ्या दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या बिडारास तुवें केल्ल्या आमा जिविताच्या उतरान मोतमोजी उजवाडायल्या स्वातीक मोगाचो एकवट म्हजे ते तुवें केल्ल्या अर्गा अर्गा सौम्या तुका
आसो एकूट मुझे थंय तुवें केल्या. कन्वळ्या बापा भाग्यवंत आमकां मरयेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश परीस जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां बोलो मारता. ते समकार मायेची तेकीम तिजे वरवीं आमकां पावस जाल्या सदुंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. सत्पदवेदाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचे विनवणे घेवन तुमच्या काळजाच्या अत्रेक घेवन व्हड बावडतान ह्या पुण्यशताक तुमी आयलात. बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका गूण केलें, बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. जेजू तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या काळजाच्या अतरंगाचेर ताचे आशिर्वाद घालतलो. नव्यानक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मरियमायचें आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सानांचेर हांव मागतां. आज आमच्या नव्यानाचो 4थो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी समर्पीत जिणेक आदर्श म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी याजकां खातीर आनी धार्मिकां खातीर मागलें. आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन वेळार मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश आमकां दिला. मनदीक बाप जोकीम डिसोजा, कापुजीन यादक, वडील आशा किरण ब्रह्मावर, तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचीं नांवां पळयत आसतना दये करून मुखार येया आनी आमच्या प्रधान याजकां जावन तुमची मनाची वात घेयात. उपरांत वेलांकणी. आयच्या दिसाच्या नव्यानाक बुडदम रावल्ली आर्ची सेरावो अँड फॅमिली बँगलोर, जेरोम सँड्रा ब्रिट्टो संतेकट्टे, हिल्डा फर्नांडीस उडुपी, जॉन अल्विरा मस्करेनेस कल्याणपूर, जोस्विन मस्करेनेस कल्याणपूर, विल्स्टर मिनेजस तोट्टाम, वॉल्टर विल्मा मेंडोन्सा उद्यावर, रेचल जोसेफ डिसोजा माउंट रोसरी, एडविन वीडा मेरंदा कलमाडी, अनिश डिसोजा माउंट रोसरी, आंड्रिया डिसोजा माउंट रोसरी, लिल्ली अनरादे कलमाडी, जॉन्सन फर्नांडिस तोट्टम, पास्कल क्वाड्रस एंड फैमिली कलमाडी, अल्विश एंड लेनोरा फर्नांडिस कलमाडी, रिचर्ड फर्नांडिस एंड फैमिली ऑस्ट्रेलिया, रॉबर्ट एंड जैनेट रोजारियो बंटवाल, हेलेन कुटिनो एंड फैमिली शिरवा, राहुल चेक सिक्वेरा पक्षिकेरे, रेमंड फुटाडो एंड फैमिली कलमाडी, अरुण हेलेन डिसोजा एंड फैमिली पांगड़ा, जॉर्ज डिसोजा बारकोर, सुमल प्रशांत मार्टिस एंड फैमिली कलमाडी, हेजन मार्टिस कलमाडी, फेरमिन सुवारिस एंड फैमिली कटपाडी, अविना अरुण सिक्वेरा उडुपी, अरविंद डिसोजा फांबूर, अल्जिना डिसोजा फांबूर, ग्रेसी पिरेरा कलमाडी, जॉब पिरेरा एंड फैमिली कटपाडी, सेलिन डिसोजा बसरूर, मार्क रेंजल एंड फैमिली शिरवा, शैनन डिलीमा उडुपी, डेनिस जोसेफ फर्नांडिस कलमाडी, एग्नेस लसरादो कलमाडी, निश्चल एंड डयाना मार्टिस शंकरपुरा, गिलबर्ट फर्नांडिस एंड फैमिली तोट्टम, माइकल क्रिस्टिन सिक्वेरा ब्रह्मावर, क्लारा डी अल्मेडा बारकूर. नव्यानाक एक गडीभर दिंबी घालया. वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर. वेलांकणी
विनंती कर वेळकाळीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर ये बो नितळी अंकारी बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूची सत्संग जावन तुका विंचून काडली देव पुता गर्भे समोरच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फोव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवं वातो आनी दीस वाडो हांव भोव चड अत्रेता हे दुखेस्ताचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेक तूं म्हाका वाटय तुज्या देवपुताच्या परमेका कडल्यान पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसोवचें बसून आनी तुज्या बळवून सयेच्या आदारार दवरून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे पासत विनंती कर देवाची भगीरवंत खुशी होई जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर न्हयतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुजे लागीं परतून मागतां. नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात. मानसीक पिडा गूण जावंक बेजाराय पयस वचोंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक वायट आलोचने पयस वचोंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक कुटुंबांत एकवट माया मोग येवंक मेडिकल पास जावंक बरी सैरीक मेळोवंक किडनी समस्ये युट्रस समस्ये गूण जावंक थायरॉयड मुताचे समस्ये गूण जावंक बरें काम बरो पाग मेळोवंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक फुडकिरो अपराध पयस वचोंक घरांतलें कार्य बरें जावंक इंटरव्यू पास जावंक घराक बरें भाडें मेळोवंक काजारी जिवितांत सोडदड करून जिवंक कोर्टांतली केस वेगळी इत्यार्थ जावंक कुवेटान नर्सिंग एग्जाम पास जावंक युट्रस आनी हर्निया ऑपरेशन बरें जावंक दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक वेरिकोस वेन गूण जावंक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडूंक फ्लॅटाक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तकली गुवळ गूण जावंक कंपनीन काम परमनंट जावंक तकली गुवळ फुडकिरो वर्टिको गूण जावंक कानांत उदक येवचें रावोंक मुताचे माथ्याचे केस चडचे रावोंक कॅनडा युनिवर्सिटीन सीट मेळोवंक बरी विजा मेळोवंक कामांत भद्रती मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक उलोवणें सुडाळ जावंक पांयांची सूज गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक गॅस्ट्रीक लिव्हराची आल्सर पिडा गूण जावंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक वायट इश्टघात सोडूंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेन म्हाका आसची वरती पातयेळी उसारून हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशी आसतना ताणें तुज्या कदवीन काळजांत पाटयल्या सैमवरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या गौरवान सबर परजळीक मोतया ते जावंक दी म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळान वाडून दी म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्ताचे पुरवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर
हांव तुजे लागीं परतून मागता तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका बेडितां तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशाची केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुवें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजे कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. नव्यानाचो चवथो दीस सांगाता मागया हे भलायकेचे माये तूं आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आवय जाल्ले खातीर तुजे ते आमी अभिमान भोगताव सगळ्या आमच्या काळजाच्या संतोशान आमी तुका वाखणटाव गब्रिएल पडव्यान तुका हाडलेल्या संदेशाचो भक्तीन आमी नियाळ करताव नमान मरिये कृपेन भरलेले तुज्या कलतेपणा खातीर देवाची आवय जावच्या वडपणाक तुका उबारल्या कृपेच्या देवान मनशा संग घेतले आनी तुजे उदारी तो जियेलो स्त्रियां भितर तूं सदैव देवाच्या कृपेन बरोबर देवा थंय आमी जिये सारकें कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव तुजे सारकें आमी जावचे खातीर आनी पवित्रतेच्या ज्ञानांनी आमी भरचे खातीर आमकां तूं नितळ आनी कांते कर भक्तीन सक्रामेंत सेवन देवा थंय एकवट जावन आमी आदरिताव हे आमचे सर्गीचे माये सदैव म्हूण आमी तुका उलो मारताव आनी आमच्या दैवीक मेस्त्रीक वेंग मार धरिल्ल्या तुज्या लोभ हातांनी आमकां तूं आशिर्वाद दी म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागताव आमेन. सौम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सौम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या आत्म्यांक सोकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीन तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुळदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लेगी आमी मागताव दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावी सोम्या आनी हातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आतां तेला कुळाची वाट बरोशाची
माय दयाळ माती भुरग्याची माय तू सर्वांची देला कळी माये सर्वादार पाठोवची नित्यदाराची माय दयाळ तू आमची विज्ञानी वाची माय देवाची माय मनशाची माय तू मोगाची वेला कळी माये आमच्या दिसपानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.